Balok Jesu, H2, page 107. Balok Jesu, makalamco, uzvat sorga संसाराचो, सोंतो सामा समेस्ताचो, पोरसोल मोनार नोकेत्राचो. Balok Jesu, makalamco, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफे आसूं. देव तुमकां बरो दीस दिवं. आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरमतांव आनी इतक्यान सगळे म्हणना हितून नातालेचें काबार जातलें आनी सादो काळ फाल्यां सावन सुरू जातलो. तुमी हांगसर व्हडा भोक्तीन येतात. तुमची खाजगी मागणी ते साव मनांत दवरात. पूण आयज आमी खेरीत भाशेन दोगां पासत तांचे इंतेसांव दिलेलें आसा तांचे पासत मागता. एक म्हणना हितून फ्रेडी द कॉस्ताक ती खूब इतलो त्योम जालो हांगसर मिसान वांटो घेवन घेवन जें हांव सांगतां देवान म्हजे सगळें सांगलेलें आसा तें आयकून तांकां बरी पेकोवणी मेळिल्ली आसा आनी तांच्या जिवितान बरेंपण फाव जाल्लेलें आसा म्हणून ती आर्गां दितात देवाक. ही मीस ती भेटयतात फ्रेडी द कॉस्ता. आनी काजाराची एनिवर्सरी दोमिंगोस आनी मारिया ती दोगांय जाणां संभ्रमतात. तो तांचे पासत आमी मागया. आतां हे भाशेन मागतना आमी ह्या वेळार सगळीं जाणां देवाची भुरगीं. देवान आमकां सगळ्या जाणांक विंचून काडलेलें आसा क्रिस्ताक म्हणून हितून आमचें हें दिवपाक, साक्षी दिवपाक. पूण खूब पाटी आमी साक्षी दिवचे आसतना भियेल्या वो विसरल्या वो ते भाशेन जियेल्या. आनी हाका लागून एकामेकाक देवाचो मोग दाखोवचे आसतना आमी खूब पाटी रागान भिरांतीन गर्वान भरलेलीं आसलेल्या आनी हाका लागून बरें करचें आसतना वायट केल्लें आसा. हें सगळें पातक आतां आमी कबूल करया. तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून देवा कडेन आतां आमी काळजांत थावन हें मागणें करया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. Page number A4, Moiman Deva Kuntsurki. Moiman Deva Kuntsurki, Ani Shanti Tacha Ista Sausari, Sorves
तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काटा आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मागुया. सोर पदवीधरान सासणाच्या देवा जॉर्दान न्हंयेंत जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुर्बायेचो पूत म्हूण तुवें सोबी माजार पोटगोटलें उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावंक कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. आतां आमी सगळीं बसून देवाचें उतर चीत दिवन आयकुया. इजायस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागलेल्यांनो उदकाशी येयात, दुडूनांत ती पर्यंत येयात, दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जेतल्यात. दाविदान केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वासी बसवण्या प्रमाणें हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार करतलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनान ती तुजेशी धांवून येतली. जाणें तुका मैविवंत केला त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो कर. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपलीं चिंतनां सोडचीं. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. कित्याक म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय
म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें अंतरोळ पृथ्वे तावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटां वयर आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतनां वयर. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबां तावन पडटा आनी बेश्टीं परतून चडनात. बगर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक. शिमतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात. तशें म्हज्या तोंडाचें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळें परतून म्हणुया. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पुरजांक कळयात ताची कवतीत कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं कळयात, गाजयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्या. Bagyon zwaanche poile chitiwelen watsop pritichano. Jo kon Jesu obishik mon sot manta to dewacho put. Ani jo kon bapacho mok korta to tancha burgyanchoy mok korta. Dewacha burgyancho ami mok korta mon he kune vorvi amka kolun yeta की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळता. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत वेला. संवसाराचेर आमी जोयत वेला तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं. आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचे वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा. आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तिगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मांडून घेता पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलेली.
आनी ही गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. गीत घेवया B8 पयलो आनी दुसरो श्लोक B8. Sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, Jesus, Papa ce utortu, tacia mocaci coborsa. Jesus, calo canus batu, am camapashi pavonke. Sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोफियासो. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआं देवाचें उतर पुरगोडटालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजे वन बोलवून एकलो येता. सरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिलेंतल्या नाजरेंत थावन जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दान स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सोरोना फुडें सोर्ग उगडलो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गांत थावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एक असो दादलो आसलेलो जाचे कडेन खूब शेतां आसलेलीं. ताचे पूत दुवा आसलेल्यो. एका पुताक ताणें सांगलें, पुता, हो बाटाचो ह्यो शेताचो कुडको तुका दिता, तो तुवें सारको करून तिचोर लावंक जाय. आनी तें जाल्या उपरांत हांव पळोवंक येतलो कशें तुवें केलां पळय तें. पाय एकदम बरो शेतकामती आसलेलो. सगळे जाण ताका मानताले, पूण पुताक ताणें हो भाग दिल्लो तो भोव कठीण आसलेलो. हो पूत दर दिसा सकाळीं उठून शेतान वचोन सगळें तें काडून पाडां सगळें करतालो. म्हणजे शेत ओमच्या आदीं सगळें थाल्यार काडलें ताणें, बरें केलें. मागीर ताणें म्हणजे हें केलें, रोयलें आनी मागीर तें सगळें वयर सरल्या उपरांत बापायक ताणें हाडलो आनी पयस थावन ताका दाखयलें. वयर मातशें उबारलेल्या दोंगरार सावन तांच्या शेतांतल्यानूच ताणें दाखयलें ताका. पांयान पळयलें आनी ताका एक आंसो दिलो. तितलोच पुरो आसलेलो ताका की ताणें पांयान म्हज्या जें हांवें काम केलेलें आसा, इतलो हांव खर्चिल्लो आसा, तें ताणें मानलेलें आसा म्हणून ताच्या आशार ताका कळ्ळें. कांय म्हणूंक ना ताणें,
पूण तातूंतल्यान ताका एक खात्री आयली की म्हज्यान असलो वावर करूंक जाता म्हणून. भयणीनो आनी भावनो, आमकां सगळ्या जाणांक एक शेबासकी जाय. हांव भुरगो ब्रदर आसतना एकलो आमचो पाद्री सोनवाराचो आपले रूम तो साफ करतालो. सकाळीं नास्तो जालो की ना मागीर तो वचून आपले रूम बरें साफ करतालो. आनी एक दीस हांवें ताका पळयलो, तो भायर रावन आपले रूम साफ जाल्लेलें आसा ताचेर नदर मारतालो आनी एक आंसो ताच्या तोंडार आसलेलो. हांव तेशिल्यान 5-6 जातालो तेन्ना हांवें ताका विचारलें, कितें पळयताय तूं? हें काम केलां पळय तें म्हूण लागलो. म्हाका कोण वा करचो ना, पूण जें हांवें काम केल्लें आसा तातूंत म्हजी धादोसकाय आसा. म्हाका बरें दिसता, काय बरें जाल्लें आसा, नितळ आसा, सगळें ठापटीप केल्लें आसा. आमकांय तशेंच जाता न्हय. एक उर्बा आसता आमच्या काळजान सगळें सारकें करच्याक. ही कोणाची येवजण? ही देवाचीच येवजण. पळयात, दर दिसा देव कशे भशेन सगळो निसर्ग सगळें ठापटीप दवरता. पावस आयलो की ना सगळीं पळय झाडां आसा तांचेर धुळ्ळो आसा तो सगळें देंवता, सगळें थऱ्यार येता. जें मेलेलें आसा तें परतून जिवन जाता. हे भशेन तो सगळ्याचो परामर्श करता, सगळें ठापटीप करता. हे भशेन आमकांय देवान हें देणें दिलेलें आसा. ताचे सारकीं सगळें पळोवन सारकें थाऱ्यार आयिल्लें जाय आमकां. म्हणटच आयज कितें पळयता आमी जेजूच्या जिवितान? जेजू आमचे सारकेलो जालो. कसो? पयले सुवातेर तो आमची कूड आसा पळय तसले कुडींत देव आमचे सवें आमचे सारकेलो जालो. आतां तितलेंच न्हय, आमी कितें पळयता? जुआं बावतिस्ताशी कोण वेतालो? सगलो पातकी लोक ताजेशी जॉर्दनान वचोन स्नान उदकान घेतालो. ताणें सांगलां आमकां उदकान स्नान घेतालो. कित्याक? आपली पातकां धुवन वचपाक जॉर्दान न्हंयत. आतां थंयसरूच जेजू येता. जेजू पातकां वीण आसलेलो. हे आमचे कुडींत आयलोलो तो, पूण पातक ताणें केन्ना करूंक नासलेलें. पूण तरी पूण आमचे सारकेलो जावंक ताणेनूय स्नान घेतलें. आनी ताणें स्नान घेतल्या उपरांत आनी कितें जालें? पयले सुवातेर तो आमच्या सारकेलो जालो. आयडेंटिफिकेशन जालें ताचें आमचे मदीं. कोणा मदें? पातक्या मदें. तो पातकी आसलेलो ना, पूण आमच्या मदीं ताणें आपलें जिवीत हे भाशेन एकठांय सारलें. पूण तो वयर येता म्हणसर कितें जालें? पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी बापायन ताका म्हणलें, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. म्हणटच हे भाशेन आमकां पळयता देवान ताका एक शिक्को दिलो. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो आतां पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळें करतलो. आमकांय जेजूच्या जिवितान बावतिस्म दिलेलो आसा. जशे भशेन ताका बापायन आतां एक अधिकार दिलो आसा सर्गींचें राज परगटूंक आनी सगळ्यांक पातकांतली सुटका दिवंक. कशे भाशेन? तो बापायक सदांच खालती रावतलो आनी बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें सगळो वावर करतलो. तेच भाशेन आमकांय जेन्ना जेजू सवें आमी बावतिस्म घेता तेन्ना जेजूचें जें बापायन ताका सांगलेलें तें काम आमी आनी तो आमचे सवें फुडें वता. हो नातो आमी जोडून घेता जेजू सवें. पूण जेजू मागीर कितें करता? हें जालें की ना, तो अपुरबायेचो पूत आतां तो हो वावर सुरू करता. आमी जाणो ह्या दिसांनी आतां फुडें पळयतल्या कशे भशेन ताचीं उतरां सगलो लोक मानतात. कितें तरी जाता तांच्या काळजांत. दुसरें म्हणजे ताच्यो कोरण्यो. लोक आयलो की ना ताका हात लायली ती रोखडीच बरी जाता. हात लायनासतना पुऱ्यान ताच्या उतरानूच लोक बरो जाता. पळय कितलो पावरफूल आसा. कित्याक लागून? आपणाक लागून न्हय, पवित्र आत्मो बापायचो आत्मो ताचे सवें आसा आनी तो बापाय सारको
देवा बापा सारको तो आमचो मोग कोत्ता आनी आतां पर्यंत कोत्ता. पूण आमी तें घडोवन येवच्याक कितें करूंक जाय? ताचे कडेन विनंती करूंक जाय, ताचे कडेन मागोंक जाय. कितलीं जाणां आमी मागता आनी आमकां मेळटा म्हणून पळय आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या विनंतीन मागता, तो जेजू सगळें विनंती कोत्ता आनी आमकां सगळें बरेंपण फाव कोत्ता. हे भाशेन आमी एकामेका बसत तेच भाशेन देवा कडेन मागोंक जाय. खूब पाटी आमी प्रयत्न कोत्ता खरें, पूण प्रयत्न आमचे मागण्यांत जाले तर ते अदीक फळादीक जातले. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी घडोवन हाडलेलें आसा तें अदीक खोलायेन घडोवन हाडच्याक सदांच आमी ताका आजीर जावंक जाय. जेजू आपूण अपुरबायेचो पूत म्हणून सदांच मनान दवरतालो आनी ताका पवित्र आत्मा दिवन बापायन धाडलेलो म्हणून तें सदांच ताच्या जिवितान आसलेलें. हे भाशेन आमच्याय जिवितान आमी कितें कोत्ता? आमच्या चिंतनांनीच भावनांनीच खूब पाटी गुंतून पडटा, तातूंतच आसता. ना, ती आसात म्हणणें, पूण ताणें ह्या चिंतनांनी भावनांनी आमकां कंट्रोल करूंक फावना. आमचो ताबो तांचेर आसूंक जाय. पूण कसो आसतलो? जितली आमी जेजूक हाजीर जातले हांव तेन्ना ही चिंतना आनी भावना आमकां कंट्रोल करची ना, पूण जेजू जो आमचे सगळें आसा ताचो ताबो तांचेर आसतलो. ती कंट्रोलार येतली आनी आमचें जिवीत आमी जेजू सगळें फुडें वतले. नाजाल्यार थिंचरूच गोवन थिंचरूच आसा आमी. आमकां फुडें वचूंक जाय न्हय. केहें वेतल्या जेजू आमची वाट. आनी कसो तो आमची वाट जातलो? तो आमचे भितर जियेता. तो ताका जितली आमी हाजीर जातले हांव तितलो तो आमकां फुडें व्हरतलो. हें पळयात, आमचें सगळें कितें घडटा तितलेंय ताचें सगळें दवरूंक जाय. सोंपी पद्दत आसा. सुस्कार भायर सोडटना भितर आहा तितलें भायर काडया. आमी एक आणयेंतलें उदक भायर काडलें की ना आणी रिकामी जाता. तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कार आमी सगळें भायर काडलें की ना चिंतना आमचे अणभव आमची चाल जेजूचेर दवरया. तो ताचेर आशिर्वाद घालून हें सगळें बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा, ताचें बरेंपण आमचें सगळें प्रत्येक सुस्कारान भरून काडटा. हे भाशेन आमी लागशिल्ल्यान हो जेजू सगळें संबंद दवरतले हांव आनी ताचे भाशेन आमकां बावतिजम मेळिल्लो आसा. आमकां जेजून आमचो वावर कितें पळय तो सांगलेलो आसा. तो सगलो आमी शांती पावोवंक जेजूक एकवटोन करया. आनी कोत्ता आमी, पूण अदीक खोलायेन करच्याक विसरो नाकात. रातची न्हिदच्या आदीं निमाणी न्हिदोंक वता तेन्ना 5 मिनट जेजूक एकवटोन न्हिदात. उठ्ठना जेजूच्या एकवटोन उठात. आख्खी रात मागण्यांची जातली आनी हे मागण्यांचे गोठायेन दीसभर मागीर जेजू सगळें आमी सादतले हांव आनी आमचें जिवीत खरेंच शांतीन संतोशान फळदायक जातलें. आमी कितें कोत्ता तें देव आमचें सगळें कोत्ता म्हणटच तें फळादीक जातलेंच. आनी तें घडच्याक आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमकां सांगलां हांव तुमचें सगळें रिगून रावतां. तो येता प्रत्येक सुस्कारान आनी आमचें सगळें रिगता. आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचें सगळें आमी रिगया, कित्याक तो सगळे स्वातेचेर आसा. आमी ताचें सगळें जियेता भोंवता आनी आसा, तर तो आमकां उखलून दवरता. ताचेर आमचें सगळें भितर आहा तितलें दवरया. सोंपेपणी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. पूण इतलोच वावर, इतलोच मोगाचो वावर आमी करूंक जाय. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका स्विकारूंक जाय. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें ताका समोर पोवंक जाय. इतलेंच. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. तो देव जावन आसा आनी तो आमचो फरामोस कोत्ता. पळयात ताचीं उतरां कोन्यो कितल्यो फळादीक. आमचें सगळें तो जियेता म्हणटच आमकां कितलें तो दिवचो ना, दिलेलें आसा. आनिकूय आमी ताचे सुरशीन दवरया आमचें जिवीत आनी तें देवाचे येवजणे प्रमाणे जियोया. आतां आमी सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारून त्या जिवितान भावार्थाच्या जिवितान आमचें जिवीत खोलावया. सोत मानतान देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो,
पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं म्हूण ओळखून घेवन ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाशी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें अपुरबायेचें आपोवणें आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक ताचें आपोवणें अपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर सगल्या दादूसपणान करूंक आनी रात दीस आपले पोजे पासत एकमतीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी जोण एकलीं बापाचें दादोसपण आसलोलीं ताची आपुरबायेचीं भुरगीं देवान आमच्या हातांनी घातलेलो 2 पोरगुटणेचो वावर काल्तिकायेन आनी जबाबदारेन करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयज आमी सान जोजे वाजाची बोगती वाडोवपाचो दीस पाळटना हो बोगती वाडोवपाचो वावर करतात तांचे खातीर मागुया. तांणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सोगले फिकिरीन आनी मोगान करूंक सान जोजे वाजाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी आसात आनी ह्या मिसाचें जी खेरीत इंतेसांव आसात ती मनांत दवरून आतां आमी आमची खाजगी मागणी बापाक उबारुया. मोगाळ बापा, आमी जोण एकली तुजें दादोसपण म्हूण वळखून घेवन तुजेरूच भावार्थ दवरून ही मागणी तुका आमी उबारल्यान ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. सोरपोदेदरा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बोल्ड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता.
हे पिढीचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C18, page 36, Yadni Kundo, Somor Pita. Yadni Kundo, Somor Pita, Amchi Mona, Somor Puya, Atmi Kundo, Toyar Pota, Kalzayamchi, Toyar Korea. Yadni Taka, Rozbitoita, Ami Amchi, Jinbitoya, Krista Rokot, Tokotita, Piyukami, Aiti Sauya. Sorgi Shevot, Toya Sale, Moktan Maru, Lagi Sorya, Krista Rokot, Pivon Sale, Amchawat Myang, Dados Korea. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गींच्या कोणवळ्या बापा, तुज्या उपुरबायच्या पुताक परगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानांत ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटोवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवंडरा जेजूचे नांवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफिया सु आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांतान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दोरबळांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सुर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी पृथ्वीचेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvispoto. Sorganin sonsar, bolak duša vojbova, usorgit duka suisu. Sorvesporači, navieto dokazu, usorgit duka suisu. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक खोरोराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. Somia Jesu ami odokata ani ekalshi lepieta title pauti tu voi bavane so ami to shema rohon porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती, तुजे पती बाग्योन झुजे, बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. बावतिस्मा वरवीं जेजू आमकां एकवटोन आसा आनी आमी जेजूक एकवटोन जियेता. सगळी आमची मागणी इंतेसां मनांत दवरया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकां आमी हाजीर करया. आनी आतां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सोबे आमी हे मागणे आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. पेज 51 D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. Baba tuzo mogo kelo, doso tamso kelo ituve. Baba chamogan duraulo, doshitsami ducharangchi. Iktushiadnya amka. Bapa's mogan tucielo, tacio vadem soda palu, ami tuja cie talia, tujiatnia toshec spalu, ik tujiatnia amka. दळे दांप्या जेजू भितर आमची कुडींत आसा खरो, पूण आमच्या मनांत भावनांनी आनी आत्म्यांतूय जियेता. ह्या ताच्या संबंदांत ताचें सगलें देवपण आनी बरेपण आमकां आतां घडोवन येतलें. ह्या संबंदांत आमी ताचे सारकीं अदीक जातले.
आमच्यो कोरण्यो आमची उतरां आमची चाल सगळी तो बदलतलो पूण आमी फकत ताका सदांच आजीर रावया आनी तो बाकीचें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाडटलो आमच्याच सहकारान कृपेन दिव बरोवन हें सगळें घडटलें. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातसो सुगत बसात. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक. पयले सुवातेर आमचे सांगिस्तांव आनी हेर जे आमकां मदत करतात हें मांडावळ करच्या हांगसर तांकां, गायन करता फाबियोला तांकां, वाचपां केल्लीं आसा बरे तरेन तांकां, मिडिया यान आनी फादर लिंडसे ते हांगसर मिडिया चलयतात आमची आनी कितलेच हजारांनी लोकांक आमचें मिसान मांटो घेवंक मेळटा तांकां आनी तुमकां सगल्यांक हांगसर व्हडा भोक्तीन तुमी मिसान वांटो घेवंक येतात आनी जीं आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसान तुमी जाणात आयताराचीं 4 आसतात सकाळचीं 7, 8, 9, 15, 10, 10 मीस इंग्लीश भाशेन आनी हेरा दिसांनी मिसां हे भाशेन आसतात 2 सोमार ते सोनवार 7 आनी 8. हातूंत तर मिसांनी वांटो घेवंक जाय तर तुमी जाणात तुमी वॉट्सॅप मेसेज एक नांव कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या दिसा येतलीं आनी हिंच्या मिसान वांटो घेतलीं तें तर तुमी वॉट्सॅपाचेर धाडशात जाल्यार बऱ्याक पडटा आनी सोंपेपणी तुमकां कन्फर्मेशन ते दितलीं. नंबर 9075212942. वाचपां करपाक आतां खूब जाणांनी तो कसो घेतलेलो आसा. वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक जाता. हिंच्या दिसा नांव, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान 9623639275. तर तुमच्यान नांव धाडलें की ना मागीर ती रोखडीच तुमकां कन्फर्मेशन दितलीं, वाचपां धाडटलीं आनी भाशेन तुमचें म्हणलें तें वाचप तुमच्यान पोरगोटूंक जाता देवाचें उतर. पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम हो 17 फुडल्या आयतारा दीस आसा. हांगसर भायर कोत्ता वर्साच्या वर्सा जाता तें. तर तुमच्या भुरग्यांक जीं कोण 5 वर्सां आनी खाली आसात म्हणजे पयलें, दुसरें, तिसरें, चवथें वर्स, 5वें वर्स तांकां हांगसर पोलियो दिवंक जाता तुमच्यान वॅक्सिनेशन. आयज हो आयतार 5 जुसेवाची भोक्ती पासत संभ्रमलेलो आसा. तर हें सगळें कलेक्शन पळय जातलें दुडवांचें तें त्या पासत आमी धाडटले. हांव फुडल्या सोनवारा दीस ताचें फेस्त आसा. हांगसर जशे भशेन जालोलें तें थिंचोरूय जातलें. मिसान वांटो घेवंक कोणाक ना पूण फकत सोशल मिडियाचेर म्हणजे वॉट्सॅप म्हणजे यूट्यूब आनी बाकीचें हें पळय आसा तांचेर. आजच्या दिसा फेस्ता दिसाय मीस तशेंच आसतलें 10
आनी तांकां थोड्या जाणांक निवडलेल्यांकूच थंयसर भाग घेवंक जातलो. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय, हांगसर इंतेसांव घेवंक जाय जाल्यार तुमच्यान भायर नांव दिवंक जाता. आमी केन्नाय 2 इंतेसांव तुमची घेता, पूण जाणो जायात आमी 2 इंतेसांव घेना. तुमचें म्हणटा हांगसर, पूण तुमचें इंतेसांव आमी दुसऱ्या मिसांनी जंयसर इंतेसांव ना थंयसर आमी तें घेता. म्हणजे हांगसर म्हणटा कित्याक तुमी हांगसर आयिल्लीं आसात म्हणून, पूण आमी दुसऱ्या मिसांनी ते मिसां घेता म्हणून हातूंत तुमची मिसां म्हणटा. तुमकां तर मदत करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान करूंक जाता. पिलारचे फादरीन हांगसर ते आल्मनाक धाडलेलो आसा. आल्मनाक म्हणजे एकाच पानाचेर सगळे ते आख्खे वर्साचें मंडवळ आसा, वाचपां आसा. तें थंयसर भायल्यान 100 रुपयांक घेवंक जाता. कित्याक लागून हे 1.5 रुपया येतात हाचो खर्च करतात तुमी, तो मिसांवांक वता. तांची खूब मिसांव आसा, तर मिसांवांक मदत करपाक ते हाडल्यात हांगसर. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं. आमी तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडांत आपयल्यात. तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमचीं काळजां भावार्थान, बोरवाशांत आनी प्रिती मोगान तीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्ता आपल्या प्रकाशान उजवाडा येता. तुमी विस्वासान ताचो फाटलाव करतात, तर तुमच्या भावा भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. आमेन. नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो, तशेंच हें संवसारी पयण सोंपतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सोर पुदवेदार देवाची, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सोवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. पेज 119, एज 14, सासणाच्या बापाचो.